म्हादयच्या उदकाचो प्रश्न कर्नाटकान आपल्या अस्मितायेचो प्रश्न केला जाल्यार दुसरे वटेन गोंय सरकार आनी गोंयांतले खुबश्यो संघटना म्हादयच्या उदका खातीर आक्रमक जाल्यात. पूण खरी आडखळ जाल्या ती गोंयांत रावपी 5 लाखां परस चड आशिल्ल्या कन्नडिगांची. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन वेवसाया खातीर गोंयांत रावपी ह्या कन्नडिगांच्या प्रतिनिधींची हे वटेन बाय जाल्यार दुसरे वटेन दरी अशी गत जाल्या. केंद्र सरकारान म्हादय विशींच्या डीपीआराक मान्यताय दिल्या उपरांत गोंय सरकाराक कडकडून जाग आयल्या आनी परतून एकदां म्हादयचो प्रश्न हो गोंयच्या अस्मितायेचो प्रश्न जाला. विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडला. आता म्हादय वाटोवपा खातीर पुराय गोंयांतल्यो संघटना एकठांय येवपाक लागल्यात. म्हादयचो लढो हो पुराय गोंयचो लढो करूंक जाय असो विचार फुडें आयला. पूण 16 लाख लोकसंख्येच्या ह्या गोंयांत 5 लाखां वयर कन्नडिगा आसात. ह्या कन्नडिगांच्या प्रतिनिधींनी म्हादय विशींच्या प्रश्नाचेर सोयीची भूमिका घेतल्या. पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो ह्या कन्नडिगांच्या भूमिकेचेर आक्षेप आसा. कन्नडिगांच्या फुडाऱ्यांनी राजकीय विधानां करिनासतना गोंयचे उपकार आठोवचे आनी कापास्ताद आसत जाल्यार म्हादय खातीर रस्त्यार देवचे अशें आर्जीचें म्हणणें. तितलें सांगपाक सोदता हे सुप्रीम कोर्टान केस आसा त्या बद्दल आसल्या कारण आमी हे दोनूय स्टेट कर्नाटक आनी गोवा स्टेट दोगूय जाण बसून उलोवन हेजे बद्दल खंय तरी तुडकें सॉल्व करूंक जाय म्हजें एक मत आसा अशें. आनी दुसरें सांगपाक गेल्यार आमचे लोक हांगा कर्नाटकचे लोक चडसे चड आसा हांगा लेबर लोक आसूं आनी कॉन्ट्रॅक्टर पूण खूब लोक आसा. तेजे खातीर 4-5 लाख लोक आसा म्हणटा आमी. तेजे खातीर आमकां हांगा पिवपाक उदक अत्यंत गरज आसा आनी आमकां गोंयांत उदक जायत तें केन्ना कशें हाडोवपाचें ना तेंच्यानी उदक. स्टेटमेंट आमी आयकले मिडियाचेर आनी वाचले बीन. भितर जे स्टेटमेंट तेंच्या कडल्यान येयला हे स्टेटमेंट खूब डिप्लोमॅटीक आसा. म्हणजे दोनाय बाजूंक साल्वार करपा सारकें नाल्यार आपूण सेफ रावपा सारकें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट तेंच्या लिडरांनी दिल्लें आहा. आमकां जाय तेंच्यांनी कर्नाटक स्टेटीक वॉर्निंग दिल्ली. आमी तेंच्या कडेन उलयतले, तेंकां रिक्वेस्ट करतले, आमी तेंकां बरयतले, पॉलिटिकल चल्ला, हें चल्ला, इलेक्शनां, असली स्टेटमेंटां मायल्ड स्टेटमेंटां आमकां नाका. आयज जेन्ना ते छाती ठोकून म्हणटा की आमी 5 लाख कन्नडिगा गोंयान आसा जाल्यार तेंच्यांनी सांगपाचें की आमचे गोंयचे जर एक थेंब सुद्दां उदक जर कर्नाटकाक गेलें जाल्यार आमी 5 लाख कन्नडिगा रस्त्याचेर देंवतले आनी आमी कर्नाटका सरकाराच्या अगेन्स्ट महाआंदोलन करतले. सो तेंच्या कडल्यान जी स्टेटमेंट आसा ही फक्त लोकांक पिशान काडपाक मायल्ड डिप्लोमॅटीक स्टेटमेंट आसा. जर खरेंच हे आसा गोंयांक लागून आसा जाल्यार तेंच्यांनी कर्नाटकाक वॉर्निंग दिवपाक जाय आनी व्हडलो प्रोटेस्ट करून कर्नाटकाचो तेंच्यांनी निशेध करपाक जाय. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन गोंयांत राबितो केल्ले कन्नडिगा हे गोंयचे मतदार लेगीत आसात आनी गोंयच्या थळाव्या वेंचणुकांनी लेगीत ते लोकप्रतिनिधी म्हूण वेंचून आयल्यात. ह्या वेंचून आयिल्ल्या कन्नड पदाधिकाऱ्यांक मात गोंयाक तेंको दिले पसत पर्याय ना. माझे स्टँड असे आसतले ऑन कलसा बंडोरा डायवर्जन ऑफ वॉटर कर्नाटक आनी गोंयान ते चालू आसा मुद्दा. तेका आमी गोंया खातीर रावतले. गोंयान आमी रावता. पयलेच सांगला आमी गोंयचे कर्मभूमी आसा. आमी जेवता खाता पिता गोंयचे. आमी गोंया खातीर आमकां उदक जाय म्हणून आमी मागतले. जाय पडल्यार आमी स्ट्रायक आनी प्रोटेस्ट करतले हेजे बद्दल आनी मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मायेक वचून आमी मेळपाचे तयारीन आसा. ताका एक मेमोरंडम दिवन आमचे उदक गोंयकाराक लागून सोडपाचे आमी थारायला. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन गोंयांत आशिल्ल्या कन्नडिगांचो राबितो लक्षात घेवन कन्नडिगांनी गोंयांत कन्नड भवन बांदपाचें थारायलां. मुख्यमंत्र्यान तांकां पुराय तेंको आशिल्ल्याचें जाहीर केलां. कन्नडिगांच्या मतांची गरज लक्षात घेवन सरकार लेगीत ह्या कन्नडिगांक म्हादयच्या प्रश्नावयल्यान दुखोवंक सोदिना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.